Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटीन अहवालात शिफारशी केल्यात त्यो अश्यो. उद्देग जाग्यार येवंक 6 म्हयने, पर्यटनाक 12 म्हयने तरी लागतले. अरिश्ट वेवस्थापन कायद्याचो आदार घेवन अर्थीक वेवस्था जाग्यार घालच्यो. रीण फारीक करूंक दिल्लो 3 म्हयन्यांचो मॉरेटोरियम उद्देगांक 6 म्हयने, पर्यटन उद्देगांक 12 म्हयने मेरेन वाडोवचो. गोंयांत शेतकी, भाजी फळ उत्पादन, दूद वेवसायांत स्वयंपूर्ण जावंक जाय. नाबार्डान सुचयल्ल्या गजालींचो विचार करून तातूंतल्यो कांय चालीक लावं येता. गोंयची अर्थवेवस्था जाग्यार हाडूंक मायनिंग सुरू करूंक सरकारान बेगोबेग पावलां उखलची. महामारीक लागून मार बशिल्ल्या पर्यटन वेवसायाक जाग्यार हाडूंक मास्टर प्लान चालीक लावंक जाय. इंटरलँड टुरिजमाचेर भर दिवंक जाय. उत्पादन उद्देग घटमूट करपाचेर लक्ष दिवंक जाय. IT आनी स्टार्टअपांचेर लक्ष दिवन गुंतवणूकदारांक आकर्शीत करचें. उद्देग धंदे येतले जाल्यार तांकां परवाने दाखल्यांची वेवस्था सोपी सरळ जाय. नॅशनल हायवेंचेर मॉल, हॉटेल, मोटेल, सर्व्हिस स्टेशनां उबारूंक पॉलिसी जाय. रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग, मुंबय गोवा बोट सर्व्हिस जाय. मोपा विमानतळ बेगीन जाग्यार घालूंक जाय. टेलिकम्युनिकेशन अँड इलेक्ट्रॉनिक HRD अँड स्किल्स ही नवी खाती जाय. गोंयांतल्या धनीक लोकांक खासा इन्सेंटिव्स दिवन गुंतवणूक करूंक प्रोत्साहीत करचे. IPBचेर खासा लक्ष दिवन गोंय सरकाराच्या अखत्यारीत येता त्यो गरजेच्यो परवानग्यो सडसडीत दिवच्यो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.